काल आज आणि फाल्यां पावर्ड बाय फादर मुल्ला हॉस्पिटल कंकनाडी मंगळूरू सपोर्टेड बाय जेरोसा कंपनी वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स मंगळूरू रेक्सिन सेंटर मंगळूरू मानस वॉटर पार्क पिळिकुಳ अँड एमसीसी बँक काल आज आणि फाल्यां. नमस्कार. विशेन पाऊल सभा आमच्या देशाच्या 111 फिरगजांनी आसा. तितले कडे सभाशे जण ताच्या फाटल्यान काम करतात आनी आमच्या देशाक येवच्या वर्साक 100 वर्सां जातात. म्हळ्यार 1926 सुरू जाली, 2026 100 वर्सां जातात. आनी ताची सुरवात 1 फेब्रुवारीच्या 9 तारखेर ते शतमानोत्सवाचें वर्स सुरवात जाता. त्या देखून हाचे विशयान सबार जाणांक सबार जाणकारी आसा, तरी भोव थोड्यांक ताच्या विशयांत, ताच्या गुंडाया विशयांत, तांणी करच्या कामा विशयांत हाची गजाल खबर ना. त्या देखून आयच्या दिसा आमी सांगाता मेळून ह्या विशयान दिल्ल्यो गजाली करया, ह्या विशयान दिल्ली खबर दिया, तुमच्या काना मनार पावया म्हणून हांगा बसल्या. आमच्या मदें केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष आसा बाब जोक्वेलो, गांवान लोरेटोचो. पयलीं तो लोरेटोचो अध्यक्ष आसलो, उपरांत प्रादेशीक जावन बंटवळचो अध्यक्ष जालो, उपरांत केंद्रीय समितीचो उपाध्यक्ष जालो आनी आतां केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष. अशें फाटल्या 35 वर्सां जावन विशेन पाऊल सभांत तांणी काम करते गेल्यात. ताच्या कामा खातीर आनी आतां ताचे कडेन आसच्या विजयाना खातीर म्हळ्यार दिश्टाव्या खातीर आज उंचल्या मट्टाक विशेन पाऊल सभा पावल्या. ताचे सांगाता आसा बाय फिलोमेना मेनेजर्स मिलारची. ती मिलारची अध्यक्ष जावन आशिल्ली. फाटल्या 15 वर्सां जावन विशेन पाऊल सभा हाचें काम करता. ह्या शतमानव समितीचे संचालकी आसा ती. ह्या मुखल्या वर्साचें 1 वर्साचें काम तिच्या भुजांचेर आसा. आनी आमचे सांगात आसा बाय प्रिता लोबो. प्रिता बिंदूरची प्रस्तुत अध्यक्ष, केंद्रीय समितीची उपाध्यक्ष. सांगाताच हेल्थ केअर प्रोजेक्ट म्हणून एक प्रोजेक्ट आसा, तें सगळें तिच्या खांदार आसा. भोव अपुरबायेचें काम चलता आसा. ती आमच्या सांगत आसा. तांकां तेगांक हांव तुमच्या संविसाच्या तर्फेन बरो येवकार मागतां. आतां आमी विशेन पाऊल सभा केदाळ सुरू जाली, खंय सुरू जाली, कित्या खातीर सुरू जाली, ताची वाडावळ कशी जाली, ती आज खंय वचून पावल्या, तांचें काम कशें, लोकांक कितली ताची खबर आसा, खबर नासल्या उपरांत तांणी केल्लीं कामां कितें, ही पुरा गजाल आतां तुमच्या लागीं उलयतलें. पयल्यान पयलें हांव जो बाबा लागीं सारतां, कोणें सुरवात केली, खंय सुरवात केली, खंयच्या खातीर सुरवात केली आनी ती कशी थंयच्यान भायर पडली, खंयच्या गांवांत जावन. जबाब सांगा. विशेन पाऊल सभा भगवंत फेडरिक ओझानाम हाणें फ्रांसान सुरू केल्ली. 1811 इसवेच्या एप्रिलाच्या 23 तारीख जल्मले. ते 1830 एका इसवेन ते पॅरिसाक घेवन पावतात कानून शिकचे खातीर म्हणून. त्या वेळार पॅरिसाची परिस्थिती इल्लीशी गंभीर आशिल्ली म्हणयत, कित्याक म्हणल्यार पॅरिसान पटापट क्रांती जाल्ल्यो आनी इंग्लंडांत कैगारिका क्रांती जाल्ली. त्या खातीर जावन लोक एग्रेरियन सोसायटी आमी म्हणटा, कृशी आदारीत समाज आशिल्ली ती इंडस्ट्री आदारीत या यांत्रिकत आदारीत समाज जाली. त्या वेळार लोक शहरांत गांवांत शहराक आयलो. शहरांत लोक चडतना हांगा घरचे बरीच थंय दुबळेकाय वाडली. ग्रेस्त आसले ग्रेस्त जाले, दुबळे आसले दुबळेच उरले. ह्या वेळार आनी पॅरीस वॉज हॅपनिंग प्लेस आदी तावनी. त्या वेळार थंय एक इमॅन्युएल बेयली म्हणलो एक कॅथोलीक पत्रकर्ता आसलो. फेडरिक ओझानामाक ताची वळख जाता. थंय तांणी कॉन्फरन्स ऑफ हिस्ट्री म्हणून ते सुरू करतात. थंय एक तर्क सुरोवचें क्लब म्हणटा आमी, डिबेटींग क्लब. थंय 2 वर्सां बरो डिबेट चलता आसता. त्या वेळार एक ट्रेंड या मुवमेंट आसता की विशयांत आमची इगर्ज कॅथोलीक पयस सभा कांय काम करिना, पयलें करतलें म्हणून. ह्या विशयांत ताका आदार जावन या फॉर जावन केदाळे फेडरिक ओझानाम वाद मांडून आसतलो. एक दीस अशें घडलें, एका भुरग्यान अशें विचारलें की तूं म्हणटाय सोमा
आदी पोलीस सभा मस्त काम करतली बरें कमाई करतली आज पोलीस सभा कालें करता आमचो हें सवाल ताका तळमट्या मारले वता तें तावन तो आपल्या आनी 5 जाणां सांगत्यांक तशेंच इमान्युएल बेली कन्योनो तो एक कॉन्फरन्स ऑफ चॅरिटी ह्या माया मोगाचें संमेलन म्हणून ते करतात थंय तावन ताणें पयलें काम केल्लें त्या आदी सुचोवन तांचे लागीं हिवाक म्हणून दवरलें ते 1830 आनी 3 मेयान तें घडता तांकां हिवाक म्हणून दवरलें लांकुडू ते वचून दुबळ्यांक 73 दिवन येतात हें सांविशन पावल सभेचें पयलें माया मोगाचें काम थंय तावन सभा सुरवात जाता आनी वाडोवन वता आज ती संवसारांत 150 आनी 8 राष्ट्रांनी 8 लाख चड सन्यासवें क्रिया जावन काम करना आसा सुरू केल्लें फेड्रिको जाना हांणी सांगत आसले संगत आसले इमान्युएल बेली आनी दुसरे 5 जण ते संगत आसले इमान्युएल बेली मात 7.5 वर्सांचो बाकीचे पुरा 19 तावन 22 वर्सां भितरले फेड्रिको जाना म्हाका 20 वर्सांची प्राय त्या वेळार पळय 20 वर्सांचे म्हळ्यार तांचे भुरगे काल्यांतरी खेळची प्राय त्या वेळार तशेंच आसले आसतले तितल्या धाकट्या प्रायाचेर तल एक चिंता काडूंक कशें ताका साथ जालें ताच्याच पयलें डिबेटा खातीर तांणी कॉन्फरन्स सुरू केलें आनी ताच्या उपरांत त्या 20 वर्सांच्या भितर आमी एक चॅरिटी करचें म्हणली गजाल लोकांक पावोवचें म्हणली गजाल तांणी हिवाक म्हणून दवरलें लांकूड हाडून दुसऱ्यांक दिवची गजाल ही कशी आयली म्हूण दिसता जो ती कसं जाणा ताणें 2 वर्सां डिबेट करीत आसलो तो आमी डिफेंडींग द चर्च म्हणटा आमी तशें ते डिबेट करतना ताका बगलें की 2 वर्सां करनी कांय फायदो जावना कोणाचें मन बदलोवनात देन ताणें चिंतलें वांजेलां जेजू क्रिस्तान सांगिल्लें बरी लेट अस गो टू द पुअर म्हण आमी दुबळां चर्चीनी आमचावन थंय तावन चिंता आटयलें तांणी आनी आजिकी आतां सांविशन पावसाचो मुख्य उद्देश आसा ती लेस डिस्कशन एंड मोर एक्शन म्हण जावन कार्यां चड देखून आमी तें आमी पळयत पुस्तकांत देवाक भजन केल्या मात पावना आमी कार्य बरें कार्य पळय जेमसोन तें चिंता येवन आतां आमच्या आमी मागण्यान जाल्यार आमी एक फावटी म्हणटा आमच्या गरजेवंत सुम्याचे रुपणे आमी पळयचे आनी आमचे वेळ आनी धन संपत्ती वांटून घेवचे जावन हें चिंता त्या दिसा जावन सेम सुरू आयला आजिकी पळय थंय आनी एक गजाल कितें म्हळ्यार बारी धाकट्या प्रायाचेर ताणें सुरवात केल्ली गजाल एक आनी त्याच वेळार हांवें आयकलें तांणी ताका जाय जाल्यो रूल रेगलो त्या बरयल्यो त्या देखून आतां 150च्याकी चड कंट्रीनी नेशनांनी ते पावल्यात देशांनी ते पावल्यात तांणी ते दाळा बरयलें आजय तितल्यांत प्रस्तूत म्हणल्यार हांवें आयकलां तशें म्हळ्यार 200 वर्सांच्या उपरांतली गजाल आज म्हळ्यार आनी काली मुखल्या 7-8 वर्सांच्या भितर 200 वर्सां जातात तितले तर ताचे तशें बरयलां जाल्यार तांणी ताची आजय तितल्यान प्रस्तूत जाल्यार तांणी तितलें बरयल्ल्याच्या विशयांत तुका आज खंयचें प्रस्तूत न्हय म्हण दिसता तातूंत सकडी आजिकी प्रस्तूत आसा परिस्थिती तशीच आसता सुम्यानंतर वांजेलान दुबळे सदां काल तुमचे संगत आसतले जावन दुबळे आमचे संगत सदां काल आसात तांच्यो गरजोय सदां काल आमचे संगत आसात तशें जाल्ल्यान आमची सभा तांच्या खातीर चड जाण आसचे जाल्ल्यान गरजेवंता खातीर काम करच्यो ते आमी तें परिस्थिती लागून थोड्यो गरजो बदलल्या जावंक पुरो पूण ते परिस्थिती बेजीक सिच्युएशन सेम आसता तांकां ससाय गरज आसता आमी ससाय करता ते भारताक केदळ आयले भारताक साधारण याचा उंच 1850 आनी 2 या 3 इस्वेंत पॉंडिचेरीक आयली पॉंडिचेरी त्या वेळार फ्रांसाची वसाहत जावन आसली कॉलोनी म्हणटा आमी तशें जाल्यार फ्रांसचे मिशनरीन ती सुरू केली पूण त्या वेळार ताका आमचे इंटरनॅशनल एग्रिगेशन म्हणजे मान्यता मेळूंक आसली ते मेळनांतल्यान आमी तें संमेलन ती 1 या 2 संमेलन आमी इतिहासांत पयलें संमेलन आमी गेला समान जावन सांगचें जाल्यार 1860 आनी 3 इस्वेंत ती मुंबय आयली तें संमेलनां सुरू जाली उपरांत ती सगळ्यान वाडली सुरू जालें चड मुंबय पॉंडिचेरीन सुरू जालें जाल्यार तें आमी ऑफिशियल तेका लेखाक आमी धर्न काडया खंयच्या खातीर तुमी लेखाक धरनात तें आमकां तें आमचे सांविशन पावल सभेचें आमकां एक घडावळ म्हण आसा ती आमी कशी सांगल्यार पयले कॉन्फरन्स म्हणटा आमी बेजीक लेवल ते आमचे पिरामीड टायप स्ट्रक्चर म्हणून आमचें तें बेजीक मुळावें घटक आसा तें आमी कॉन्फरन्स म्हणजे पिरगेच्या लेवलार आसता थंय तावन आमी एरिया कावन्सील बाकीचे उपरांत आमी कावन्सिलां म्हणटा समिती उपरांत एक आतां आमचे सण वारड्या मट्टाक एक 15 16
संमेलनाच्या वयर असल्यार 15 ते 16 संमेलना भितर आमी एक एरिया कावन्सील म्हण करता. उपरांत एक डायसिसीक एक सेंट्रल कावन्सील म्हण आसता. त्याच्या भायर राष्ट्रीय समिती आसता. त्याच्या उपरांत आमी आंतरराष्ट्रीय समिती आसा जाचे हेड ऑफिस पॅरिसांत आसा. तशेंच तांणी आमकां रेकॉग्निशन हर एक हाका एक्रेडिशन म्हणजे दिवंक आसा. एका देशाक एक हेड ताच्या उपरांत सीधा इंटरनॅशनल एशियाक वेगळे, युरोपाक वेगळे, अमेरिकाक वेगळे तशें म्हणून ना. सब कमिटीज म्हण आसात पण ते आमी सदां वचून इंटरनॅशनल प्रेसिडेंटाक आमी प्रेसिडेंट जनरल म्हणटा हांव. तशेंच तो आमकां मुख्य जावन आसता. आनी ते ऑफिस आसा ते तो पुरा आमचें हें कामां हें जावन येता. आनी सगळीं लायकच करतात ते सगळीं कामां लायकच करतात. पण तुमची सगळी घडावळ इगर्जे लागीं आसता. इगर्जे पळय आमकां ते लॉयल टू चर्च ऑर आमी कॅथलीक जावन अशें मस्तू गरजेचें. आमी इगर्ज मतीचे कालते जावनचें आमचें पयलें एक लक्षण आनी एक कंडिशन ते नियम. ओके. आतां तुमी ताका कॉन्फरन्स कित्याक म्हणटात? एक्चुअली गटाका सपोज टू बी द युनिट्स न्ही, पूण कॉन्फरन्स म्हणल्यार अर्थ कितें तो? कॉन्फरन्स म्हण सांगल्यार फस्ट ते सुरू जाल्लें कॉन्फरन्स ऑफ हिस्ट्री म्हण सांगून ते मागीर माय मोगाचें संमेलन कॉन्फरन्स ऑफ चॅरिटी म्हण जालें. तशें मागीर तें सेम नांव मुखारसून तें नांव आमकां उरलें. आनी कॉन्फरन्स म्हण सांगल्यार ताका स्वायत्त चड आसा युनिटाच्या आसा पळय आमच्या त्या हर एका संमेलनाक तांकां ते स्वायत्त तांच्यान ते एक कोणाक कुमक करची, कशें आमी तांणी संपूर्ण म्हणून जमा करची ह्या विशयान तांकां चड स्वायत्त आसा. ओके. आतां कोडयाळान तुमी 1926 इस्वेन म्हळ्यार 1926 आयल्यात आनी ते खंयच्या फिरगजांनी सुरवात जालें, कशें सुरवात जालें, कोणे खंय तावन हाडलें हाचे विशीं एक पार्ट बी दिजे जो. ते 1926 इस्वेंत मानेस्त अलेक्स पायस म्हण सावन ते बेंदूर फिरगेजेकार ते मुंबयंत आशिल्ले 6 पावसाबेन आशिल्ले. ते बेंदुराक पाटी कोडयाळाक आयिल्ले. ते जाणा मॉन्सिंजर रैमंड मस्करेनस फिरगज विगार आसले बेंदूरचे आनी मानेस्त लुईस मस्करेनस आमच्या नांवाडी कवी ते बेंदुरान आशिल्ले. तांच्या पाटी काणयो न्हू तांणी सुरूचें संमेलन बेंदुरान सुरू केलें. उपरांत त्याच म्हयन्यान जानेवारी 1926 इस्वेन त्याच म्हयन्यांत आनी एक संमेलन मिलारान सुरू जालें. मागीर मे म्हयन्यांत रुजय आनी इजयांत आनी 2 संमेलनां सुरू जालीं. ही 4 आमची मुळावी संमेलनां. तशें म्हणून थंय 4 सुरू जाल्या उपरांत मागीर खंयच्या वर्सा मागीर ती मुखार वचून गेली उरलेल्या कडेन? सुरवेर ते ही संमेलनां मुंबयच्या सेंट्रल कावन्सिलान म्हणटा केंद्रीय समिती अधीन आसली ब्रिटिशांच्या काळांनी. म्हाका मुखार म्हणटा 1959 इस्वी म्हणसर 1959 इस्वी म्हणसरी हांगा थंयच आशिल्लीं ताच्या संगताच आशिल्लीं ती. मागीर हांगा सभा इल्ली मुखार वचून गेली. आमी उडपी डायसिसांनी आमची वट्टूक आशिल्ल्या ते आमची संमेलनां एक नवे सुरू जावन गेले. 1950 आनी 9 इस्वेंत हांगा आमची केंद्रीय समिती कोडयाळची स्थापन जाली. आमी 2019 इस्वेंत तसो 60 वर्साचो जुबिल्यो आमी केल्लो. ओके. आनी आतां मंगळूर डिसिजंत कितली घटक आसात ज्यो आनी कितले मेंबर आसात? आतां मंगळूर डिसिजंत आमचे लागीं एक 111 घटकां संमेलनां आसात आमचे लागीं आनी 3 यूथ संमेलन आसात. तातूंत आमचे लागीं 1530 आनी 9 संदे आसात. आमची संमेलन सांगल्यार सडा वचून आमकां 4 नंबरचें संमेलनां आमी करता. एक दादल्यांचें संमेलन, एक स्त्रियांचें संमेलन आसा तें आनी एक बर्शीक संमेलन म्हण आसा. मागीर युनिट्स पळय आनी एक युवकांचें म्हण आसा 12 ते 18 ते 30 वर्सां म्हण. मागीर 12 ते 18 वर्सांचें एक ज्युनियर संमेलन म्हळ्यार आसता करता. पूण आमचे लागीं कोडयाळांत आमचे रिजमसर ज्युनियर संमेलन नात. ह्या जुबिल्याच्या वर्सा एक 10 म्हयने सुरू करचें आलोचन आसा. एक कशें आसा म्हळ्यार विशेंत पावल सभा म्हणल्या तक्षणा इल्ले मालगडे मनीस प्रिताक पळयतना तशें दिसना. पूण केस पिकल्ले मात येतात अशें आसा. वय कितें तशें की आतां मस्त यूथ तरणाटे आसात. तरणाटे सुरू केल्ले ते तरणाट्यां खातीर तरणाट्यांनी सुरू केल्ली ती सभा. 20 वर्सांच्यांनी सुरू केलें. 20 वर्सां सुरू केलें आनी ते तांचे उद्देश आसलो तरणाट्यांनी दुसऱ्या वाटेन वचनासतना सेवेच्या वाटेन मागण्याच्या वाटेन जियेचें म्हणल्या खातीर ते एक चिंता सुरू जाल्लें. मुखार येतना ते खंय ते सडाव वचून बशे ते मागीर प्रायचित्त सडाव रिटायर जाल्या मागीर ताका वचून
मागीर सवाकच्चें म्हण जालें पूण आतां परिस्थिती इल्लीशी बदलून येता आतां स्पेशली ती ज्युनियर संमेलन आमकां तें आसात पळय ती मस्त बरी जावन चलतात आमी कोणी आमी रमजुकोनी प्रयत्न करूनात आमी करता आसा ती बारी आतां नांवाडतीक जाता आसात अशें ती मुखार येताना आनी थोड्या वर्सांनी परते आमची परिस्थिती तरणाट्याक आमच्या सभेंत येवन आसा पळय आतां सद्या म्हणटाक आमी कॅस बी केले मागीर कॅस नासले ते चडाव दिसतात तशें आसा म्हाका विचारूंक आसलें कितें म्हळ्यार एक अंदाज आसा की तुका एवरेज एज कितली आसत म्हणून सद्याची एवरेज आतां 55 आसतात आमची आतां कितल्या काडीचे म्हणून आलोचना आसा ती एक्चुअली आतां आमकां आमचे थोडे नियमावळी प्रकार 60 आनी 4 वर्सां मागीर कोणेय अध्यक्षांनी जावंक जायना हां त्या देखून ते संमेलन आमी एक 40 म्हण हाडल्यार आसा पळय तांकां एक 5 वर्सांनी एक हें म्हणटा हुद्दे आनी काडूंक 6 वर्सांचे हुद्दे काडूंक आनी मस्त पूण बरें तुमकां आतां 60 आनी 4 की सकयल्यांक अध्यक्ष करूंक साथ दी जाता ना थोडे कडेन मस्त कश्ट जाता आसत आसा बिकॉज आतां आमी संमेलनाचे अध्यक्ष 3 वर्सांचे तांकां हें जायचें तुमची 3 वर्सांची 2 अवधी काण घेत तुमी 3 आमकां न्हय 3 वर्सां अवधी संमेलनाक मात 3 वर्सांनी 2 अवधी आसात बाकी सकयल समिती उपरांत आमी समिती म्हणटा पळय ताची अवधी 6 वर्सांत हां ओके आतां तुमी परत 6 वर्सांच्या अवधींत आसा केंद्रीय आमी केंद्र सभेचे ओके फिल्मन बाई तुझ्या कडेन उलोवचें हांवें आतां हे शतमानोत्सव उत्सव सुरवात जाता ते वर्स सुरवात जाता पूर्व फेब्रुवारीच्या 9 तारखेर कशी जाल्ल्या तयारी आमी आदल्या वर्सा म्हळ्यार 2024 नोव्हेंबरांत एक आत्मिकाटो वासो केल्लो मिलार फिरगजेंत मिलार संमेलनाकाल एक आत्मिकाटो करून त्या आत्मिकाटोवाक आमी एपिस्कोपल वार्डाचे संदे आनीक सेंट्रल कावन्सिलाचे संदे तशे सदां लगभग एक 150 जण हजर आसलो आनीक त्या आत्मिकाटोवाच्या वेळार आमच्या प्रेसिडेंट भाऊ जोकवेलोन त्या जुबलवा विशयांत सविस्तार तरान हजर आशिल्ल्यांक ताची माहिती दिल्ली ताचे उपरांत आमी मांडावळ बऱ्या तरान जावचे खातीर 3 कमिटी आसा केल्यो 4 कमिटी एक्चुअली प्रोग्राम कमिटी प्रोजेक्ट कमिटी फायनान्स कमिटी आनी जुबिली कमिटी ते हर एक आमची मांडावळ ती प्रोग्राम आसले प्रोग्राम कमिटी तशें पळोवन आसा आतां आमचे पूर्व फेब्रुवारीच्या 9 तारखेर इजय फ्रिगजेंत शतमानोत्सव कार्यावळीचें उक्तावण म्हणून आमी दवरलां ह्या उक्तावणाक आमचे विगार जनरल मोन्सिंजर बाप मॅक्सिम नोरोना मागीर आमचे फादर फ्रांसीस डिसोजा आमचे आत्मीक सल्लागार तशेंच बीजे फिरगजेचे विगार फादर डॉक्टर JB सल्डाना आनीक मलगडे भाऊ आमचे ब्रदर गिलमट तशे सुमार जण आनीक एपिस्कोपल वार्डाचे संदे तशेंच 100 आनी 11 कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष अशे लगभग एक 250 250 लोक हजर आसता आनीक त्या दिसा ते एक सेंटिनरीचो एक लोगो आनी एक थीम ताचें उक्तावण आसतलें आनी तें उक्तावण आमचो विगार जनरल मनादीक मॅक्सिम नोरोना ते करतात ओके आतां हांवें आयकलें जुबलेवाक थोडी तुमी येवजणां प्लॅन केल्यात म्हणून खंय येवजणां प्लॅन केल्यात जुबलेवाक आमी योजना तातूंत प्रामुख्य जावन आमी 3 योजना आमी हातीन धरल्यात आतां पयलें येवजण जावन आसा तें एज्युकेशन फंड म्हूण सांगून आमच्या आदारी कुटुंबांत आतां एक 405 भुरगीं आसात त्या भुरग्यांक शिकप दिवचें म्हळ्यार तें तांकां आमी कुमोग करून शिकपाक ते पोंत तुमसर तें पावोवचें तें आमी मॉनिटर करचें फॉलो अप करचें आनी तशें मागीर त्या भुरग्यांक गरज पडल्यार तांकां कावन्सिलिंगाचे एरेंजमेंट करचें ना तर जाल्यार तांकां रावोंक हांगा पयशिल्ल्या भुरग्यांक रावोंक हांगा हॉस्टेलाची बंदोबस्त जाय जाल्यार तें आनी पुरो आमी करचें तशें मात्र आमच्या आदारी कुटुंबाक मात्र म्हणून न्ही दुसरी गरजेवंत भुरगीं आसल्यार तांकांय आमी ती शिकपाची कुमोक आमी करता
जो म्हाका तुवें केदां लागीं एक फावटी उलयतना सांगलो उडास आसा ते म्हळ्यार ते एका भुरग्याक एज्युकेशन दिवचें जाल्यार एक दुसऱ्या नमुन्याचें प्लॅन अशें न्ही की स्कॉलरशीप दिवलें ह्या वर्साक बूक दिले तशें न्ही ताच्या भायर कालें चिंतेचें म्हणून तें कितें आसलें तुज्या मतींत भुरगीं चोडे पटी मस्त जाण आमी शहराच्या बायलेचे भुरग्यांक तांकां मस्त जानवाय म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या हाचे विशयान जानवाय उणी आसता मार्केटेबिलिटी म्हणटा आमी तांकां कामाक खंय मेळटा ते कसलो कोर्स केल्यार काम मेळटा आनी खंय कोर्स तो सुला भायर जाता थोडे पटी ती कोणें सांगतात आतां नर्सींग जेम सांगल्यार आसा पळय सीटीक एप्लाय करा म्हळ्यार ते सीट मेळना आमकां ते आमी प्रायवेट कॉलेजीन वचून प्रायवेट सीट काडटात मस्त म्हारग पडटा आवय येवपाचेर मस्त बोर पडटा तांकां आवय येवपाक दोगांय ताका भुरगीं आसल्यार तांच्यान ते पोंता पावूंक जायना ते अशें आमी चिंता पाटयलें की तांकां आमी ल्हान तावन तो आतां 405 भुरगीं आहात तातूंत दुखाची गजाल म्हळ्यार थोडीं भुरगीं इस्कॉल वचून घरा रावल्लीं आसात तातूंत ल्हान भुरगीं ते खातीर आसा पळय तांकां एक आमी आसा की तशें आमच्यान आसात थंय तावन तांकां आमी इल्लेशें कावन्सिलींग म्हळ्यार तांकां इल्लेशें कालें म्हणटा तें जानवाय दिवन आतां आमी इल्लेशें धैर्य दिवचें पडटा तांकां सीट खंडी जावन तुमकां सीट मेळटा तुमी रावा आमी आसा आमचो तें धैर्य दिवन मागीर थंय तावन तांकां तांचे फीज आनी पळोवन तांकां रावचें एक सात जाल्यार आमी आमचें तांकीचें कुमोग करन उपरांत तांकां आमी हँड होल्डिंग म्हणटा आमी सॉफ्ट स्किल्स आतां मस्त गरजेचें काम खंयच्या भुरग्याक जाल्यार आसा पळय खाली डिग्री करून गेल्यार मस्त फुडें तांकां कामां करनात आनी तांकां एक्सपोजर आमचें तांकां उणें आसता पयल्या भुरग्यांक तांकां इल्लेशें सॉफ्ट स्कील डेवलपमेंट करच्या विशयान चिंता आटोवन तांकां हे कामाक पावता भितर आपलें आमचे घडणाराचें एमूच आसा उद्देश आसा की तांकां तांच्या पांयांचेर कार्य आमी खंयचे ते आमी एडॉप्टेड फॅमिलीज ह्या कुस्की कुटुंबाक येता तांणी तांच्या पांयार रावंक आमी कुमोग करचें आमी तांकां हर एक पटी कुमोग दिवन तुजें निमचो तशें आमी भुरग्यांक आमी तांकां वयर हाडटा ते कुटुंब वयर येता एक काले जो एडॉप्शन ऑफ फॅमिलीज एडॉप्शन ऑफ फॅमिली म्हळ्यार कुटुंब पसकें काणगोवचें खंयचें काले कितें कॉन्सेप्ट तें एडॉप्शन ऑफ फॅमिलीज म्हूण सांगल्यार आमी कुटुंब मस्त गरजेवंत आमी आमच्या नियमावळी प्रकारे 5 मनी हर एक कॉन्फरन्साक या संमेलना 5 मनी आमी एक पसकी कुटुंबान आसा जें आसा पसकी कुटुंब आमी सांगल्यार ती गरजेंतली अती गरजेवंतांक आमी तांकां आमी आमच्या लागीं संबंद आमचें तें चिंता पत्त पर्सन टू पर्सन रिलेशनशीप म्हणून आमी बाकीचे NGO बरी न्ही आमचे चिंता पिंगड तांकां आमी वैयक्तीक तरान कुमोग करचे तांच्या लागीं संबंद दवरचे तांकां आमी एटलिस्ट दोगा जाणां भेट करचे तांच्यो पुरा गरजो आमी समजून घेवचे आनी तांकां आमी आत्मीक आनी लौकीक तरान दोनूय तरांनी एक बऱ्या पावंड्या पावोवची आमची जबाबदारी देखून आमी ती पसकी कुटुंबां म्हणून तांकां काण घेवची तांचे कडेन आमी आतां आमकां मस्त पट्यान घडता आसा सकाळांक आपयलें आनी ते फोटो काडले आनी हें कुमोग दिलें म्हणून सांगशन पावल साहेब ताका बद्द विरोध आमकां तांचें आत्मगौरव सांबाळचें मस्त गरजेचें आमचें चिंताप की आमचे वरवीं दुबळ्या आनी गरजेवंतांनी व्हड जावचें न्ही तांणी आमकां व्हड करचें जावन आमी दिवचें आनी आमी वांटून घेवचें तशें तें कुटुंबाक आमी पसकी कुटुंबां म्हणून घेवन आमी आमचें कुटुंबां म्हणले बरी तांकां आमी हें करता जो बारी सारकें सांगलें तुवें हांव मिडियांत आसा म्हाका अशी मस्त न्यूज आनी फोटोज येतात एक ल्हान काम करतात तांकां इल्ले बूक दितात नातले इल्ले पयशे दितात आनी फोटो धाडून सांगतात टायटिजें पुरा पेपराचेर आनी मिडियाचेर आनी पुरा घालूंक कुमोग कर म्हणून म्हाका तें कितले उबाय संकटां जाता म्हळ्यार घालूंक की न्ही सोडूंक की न्ही घाल्यार त्या भुरग्यांच्या तोंड आमी सगळ्या संवसाराक दाखयचें पडटा घालनासतना रावल्यार न्ही बरें काम करतात तें लोकांक पावना हें कशें तें बॅलन्स करचें म्हाका येदोळ कळोवना आमकां तें आमची प्रिंसिपल इंग्लिशान सांगचें जाल्यार सिंप्लिसिटी ह्युमिलिटी आनी एनॉनिमिटी तुमी आसा आमकां सिंप्लिसिटी सादेपण ह्युमिलिटी कळतेपण आनी एनॉनिमिटी तुमी केल्लें कोणाक कळना कामां आमी सभा करता आमी कळयत हांव जोक येयलो मेटेरियल सभेक सभेत हांवें आसचें म्हजी सभा आसची न्ही तशें जाल्यार आमी एनॉनिमिटी म्हणजे दोनांयची एनॉनिमिटी कान घेतल्याची एनॉनिमिटी दितल्याची एनॉनिमिटी तशें आसा आमी म्हाका ताची खबर आसा एक्चुअली विशन पावल साहेब तें काम करता म्हणून जो म्हाका उरलेल्यो थोड्यो गजाली उलोवंक आसच्यो प्रिता लागीं तुमी इल्ल्या वर्सां पयलें हेल्थ कॅर प्रोजेक्ट म्हूण सुरू केलें आनी तें म्हाका खबर आसच्या प्रमाणे वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ साई विशन पावल सभा आनी हाका एडॉप्टेड फॅमिलीज ताच्या अंडर येतात म्हणून हे हेल्थ कॅर प्रोजेक्ट केदाळा सुरू जालें कोणा खातीर सुरू जालें कशें चलता प्रिता आमच्या हेल्थ कॅर प्रोजेक्टा विशयी सांगचें तर हे आमी 2019 नोव्हेंबरान ताची सुरवात केली आमच्या मंगळूर केंद्रीय समितीच्या डायमंड जुबलेच्या वेळार आमकां एक
जुबलेवाच्या उडासाक म्हळ्यार सिग्नेचर प्रोजेक्ट आमी म्हणटा तशें तांकां तें जाय आसलें तें आमी त्या वेळार हेल्थ केअर प्रोजेक्ट हाती घेतले सुरू केलें. वय हे आमच्या पोसक्या कुटुंबाच्या सांद्यांक मात्र आमच्या आतां सगळ्या DSCCंत म्हळ्यार आमच्या मंगळूरू सांविशन पौलसभेच्या अंडर 623 पोसकी कुटुंबां आसात तातूंत 1765 सांद्या आसात वय आनी 2024 नोव्हेंबरांत भोव बऱ्या रितीर 5 वर्सांची संपली म्हूण सांगूंक हांव संतोश पावतां. अशें हाचे एक विशेशता कितें म्हळ्यार आमच्या पोसक्या कुटुंबाच्या सांद्यांक चिकित्सा हातूंत धर्मार्थ लाभता तांकां कितेंच हॉस्पिटलाक फारीक करूंक ना पुर्ती जबाबदारी आमी पळोवन कान घेता. आनी ताचें तुमचें एफिलिएशन फादर मुलारा लागीं आसा. वय कशें वर्क जाता तें हाव यू वर्क ताचें एक मोडस ऑपरंडी एक सांगून सोडा. हे मंगळूर केंद्रीय समिती आनी फादर मुल्लस हॉस्पिटल कंकनाडी आनी तुंबे हाचे संगे आमी MOU केला म्हळ्यार मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडींग. वय ह्या मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडिंगाच्या प्रमाणे आमकां हॉस्पिटलाचें कितें कन्सेशन मेळटा हेल्थ कार्डांत ताच्या उपरांत सर्तीक 25% कन्सेशन हॉस्पिटल दिता. वय अशें म्हळ्यार आमच्या पोसक्या कुटुंबाचे सांदे हॉस्पिटलाक आयिल्ल्या वेळार तांचे हॉस्पिटलाच्या सिस्टमांत फायल आसा तातूंत आमच्या पोसक्या कुटुंबाचे कंप्लीट डिटेल्स आसात आनी हर एक वर्सा आमी ते डिटेल अपडेट करता. आतां हें करीत जाल्यार येदे व्हडलें प्रोजेक्ट करीत जाल्यार तातूंत डायलिसिसाक येवच्यात कितले जाण आसात तुका खबर आतां एट आसतलें. प्रेझेंट डायलिसिसाक हांगा कंकनाडींत 6 जाण आसात आनी तुंबे एकलो पेशंट आसा. आनी तुमी हर एका हप्त्याक ते येतात डायलिसीस करतात वेतात आनी तुमी ते पयशे फारीक करतात. इतले पयशे फारीक करचे जाल्यार सा विशेन पावल साबा मस्तू कांय ग्रेस्त न्ही ते तांच्या भितर काम करतले मनीस व्हडल्या पयशावाले न्ही. हाचें इतलें पेमेंट फादर मुलारान सोडल्या उपरांत तुमी करचें पडटा व्हडलें अमावंट आसतलें. एका वर्साक चडून कितलो खर्च जाता आनी पेमेंट कशें करतात तुमी. वय हाका पेमेंटाक म्हणून आमी सर्ती कांय फंड रेज आनी तशें कितें करूं ना. सुरवात करतना आमी केल्लो तें आमच्या पेशंट पौलसाबेच्या भितरच. आतां हें आमच्या थोड्या सांद्यांत हांव सांद्यांच्या भुरग्यांत हांव आमकां डोनेशन मेळटा कितेंत आमी पब्लिसिटी करूं ना हाचे विशयांत फंड रेजा खातीर. आनी हर एक संमेळनांत हांव म्हळ्यार 111 संमेळनां आसात तांकां हर एक वर्साक 5,000 उणे म्हळ्यार 5,000 केंद्रीय समितीक ह्या हेल्थ केअर प्रोजेक्टाक दिवंक आसात तातूंत हें बऱ्या रितीर चलून एका आसा. वर्साक चडून कितलो खर्च जाता. खर्च एक म्हळ्यार ते पेशंट आयिल्ले प्रमाणे एक अंदाजेक आमी फारीक करचो एक 10-11 लाख जावंक पुरो तितलो. थोड्या वर्सांनी 15 तसो आसता म्हळ्यार पेशंटा पुरा कन्सेशन जाल्या उपरांत तितले पयशे तुमी वय कन्सेशन ताचे चड मेळटा आमकां. ताचे उपरांत थोड्यो केसीस गव्हर्मेंटाचे फेसिलिटी आयुश्मान तातूंत व्हडल्यो सर्जरीज आनी पुरा 2-3 लाखांच्यो चडावत कित्याक म्हळ्यार आमच्या पोसके कुटुंबा लागीं हर एकलो BPL कार्ड होल्डर. तशें जाल्ल्यान खंयच्या पिडेक कोड मेळटा आमकां ते आमी आयुश्मानांत तुमी सगळें सांगाता मेळून करतात तुमचें काम फादर मुल्लाराचें काम सरकार हातान मेळच्यो गजाली क्रेडीट फेसिलिटी हें सगळें मेळून फायनली ती येतात एडमीट जातात आनी चलतात. रेस्ट एवरीथींग यू टेक केअर तशें म्हणल्यार बरें. तुका आतां फाटल्या 13 वर्सां जावन विशेन पावल सभेंत आसाय उपाध्यक्ष जावन आसाय ताच्या उपरांत हें व्हडलें प्रोजेक्टाचें काम करते आसाय आनी तें काम म्हळ्यार तुज्या घरा दिल्ल्याच्या की चड टायमाच्या फाटल्यान दिताय म्हणल्यार बरी खबर आसा म्हाका. इतलें पुराय करूंक इन्स्पिरेशन कितें तुका. वय तितलें करूंक हांव इट इज म्हळ्यार म्हाका गोत्तालें म्हणटा तूं खंडामठे काम करताय आनी फादर मुलारान ती तुवें एक फोन केला जाल्यार सगळें काम जाता तितलें ताच्या ह्या फाटल्यान वचून इतलें काम करूंक इन्स्पिरेशन म्हळ्यार कित्या खातीर तूं इतलें काम करूंक बैसरलें. इन्स्पिरेशन तुका तुज्या येदे व्हडल्या सवालाक एक वर्डान जाप दिता हांव. आय फील आय एम ब्लेस्ड म्हणून तितलेंच म्हळ्यार हाचे की व्हरतो संतोष म्हाका येदोळ जावंक ना ह्या 5 वर्सांनी की तो संतोष मेळ्ळा तो. मागीर तूं थोड्यो तुज्या बऱ्यो बऱ्यो गजाली तुज्या उडासांत आसात थोड्यो ह्या 5 वर्सांनी तुज्या दुसऱ्या सांद्यांनी घाले ते उडास तूं थोडे फावटी म्हजे कडेन शेअर केल्ले आसा. कशें तुका ते उडास वॉट इज युअर. ह्या हेल्थ केअर प्रोजेक्ट सुरवात केल्ल्या वेळार
फर्स्ट म्हयन्याचें बिल येताना मसुबें दिसलें पळोवन इतलें व्हडलें अमावंट आमकां संवय ना. होय ताचे उपरांत सेकंड मंथाचें येताना आनी कितें दिसलें. तशें आमचो मालगडो भाव तो आमचो बेंदूरचो ब्रदर गिल्बर्ट पिंटो ते आमचे केंद्रीय समितीचे सल्लागार जावन आशिल्ले तो व्हडलो. तांचे लागीं हांवें सांगलें ब्रदर कशें चलूंक जायत गी आमकां, आमी तांकां प्रॉमीस केलां चिकित्सा फ्री दिता म्हणून. आनी ताका तांणी म्हाका सांगलें सिस्टर म्हळ्यार आमी भाऊ भयणी होय. ब्रदर सिस्टर तुम्ही म्हणून brother and आपयता sister म्हणटा. हय एकामेका. सो सिस्टर सौम्या खुशी आल्यार चलयतलो, खुशी ना तर बंद पडटलें. बंद पडल्यार सौम्या खुशी ना म्हूण चिंतया म्हणून सांगलें. ते उतार इतलें म्हळ्यार लागलें तुका विदेर मस्त लागलें. आनी भोव बऱ्या रितीने हेल्थ केअर प्रोजेक्ट चलता देखून वरत्या तशें म्हणटा ना हे सोमी चलयता म्हणून तुमी चिंतात. आतां सगळ्यांनी इवन आतां आमच्या हर एका सांद्यान तेंच म्हणचे आमचे हेल्थ केअर प्रोजेक्ट सोमी चलयता म्हणून. होय आनी आल्या पैकी म्हाका दिसता तुमचे हेल्थ केअर प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट. वय 100% खंयचे इवन इन्शुरन्स 100% हेंकां घेनात. होय आमचे 100% तुमचे 100% गॅरंटीड इन्शुरन्स कंपनी सायंट पावल सबा इन्शुरन्स कंपनी. फादर मुल्लर मस्त तुमचें काम करता. होय, आमकां आनी मस्त तुमकां पाठिंबा एक्चुली करता कशें म्हळ्यार फादर मुल्लर इज अ ब्लँक चेक म्हणल्यार बरी. होय. ओके तेही मस्त चॅरिटीचें काम करतात. होय. सांगात तांकां तुमच्या चॅरिटीच्या कामाक तितलीच मर्यादांनी कुमक करतात. प्रिताक आसतलें न्ही कांय तरी होय. फादर मुल्लारा विशयान सांगू नको. तांचे फादर मुल्लासा विशयान सांगचें जाल्यार हां. आमकां ते पाती येतात रेका संगतींत. आनी तुमी पत्यान एक फिट्ट आसात. होय ते तांणी आमचेर वरती पातयेनी दवरल्या हां. आनी तांच्या निस्वार्थी सेवेका विशयन पॉल मंगळूर केंद्रीय समिती केताळे ताका आभारी जावन आसा. येस विशेश जावन आतां हांव ह्या वेळार रुडास कडुंगा शेतां फादर रुडाल्फ रविडेसा ते एडमिनिस्ट्रेटर जावन आसले होय. 5 वर्सां आदीं. होय आमी हाची सुरवात करतना म्हळ्यार आमच्या जुबल्या वेळार कितेंय तरी मेडिकल म्हळ्यार हेल्थ केअरा विशयन कितेंय करी जे आमच्या पोसक्या कुटुंबाच्यांक म्हणून ताचे कडेन उलोवंक गेल्ले वेळार ताणें आमकां हें सजेशन दिलें फादर मुल्ला वाटो MOU करूंक. सो तांणी त्या दिल्ल्या सजेशना वरवीं आज हेल्थ केअर प्रोजेक्ट चलतात आसा. तांकां आमी नातल्यार तुमची आभारी. तशी आलोचना ना नासली. आमची नातली ती पाद्र्यापण आमकां अशें करयत म्हूण सांगलें कित्याक म्हळ्यार आमकां ते MOU विशयन तांणी कळीत नासलें. सो त्या खातीर फादर रुडॉल्फ डेसाक आमी आभारी जावन आसा. तशेंच क्रेडीट डिपार्टमेंट वर्ती सेवा ती आमकां दितात. हर एक स्टाफ नर्सी तशेंच हांगासर हांव उडास कडुंगा शेतां क्रेडीट असो इन्चार्ज अनिल डिसोजा म्हणून आसलो आतां तो निवृत्त जाला. ताणें आमकां मस्त सांगात दिलो कित्याक म्हळ्यार म्हाका आयुश्माना विशयन हर एक ESI खंयचेय शिकयिल्लें ताणें. आनी भोव वर्ता रितीन राती 11-12 वरार कॉल केल्यार काडटालो आता तू हेल्प एक करतालो. इंडिपेंडंट NGO ऑलमोस्ट. होय. जो एक हेल्थ प्रोजेक्टाच्या विशयांत बरी गजाल आसा. मागीर तुमचें एक नेक्स्ट सपन आसा एज्युकेशन फंड. कशें जो मुखले आलोचन त्या विशयांत. एज्युकेशन फंड्स काल सांगल्यार आतां पयशे आमी थोडे पटी ते एका आतां जुबलेवाची एक मोमेंटम आसता ते आंदोलन आसता त्या वेळार जे पयशे जमयल्यार ते आमकां मुखार उपयोग करूंक जाता. आमी सांगशन पावसभेन एक फंड ह्या पयशे जमोवपाच्या विशयांत आमची चिंता विंगडत आसा. आमी ते पातये ना पूण थोडे पटी ह्या जुबले वेळार आमकां मेळ्ळे पयशे दवरून काडून आमी ते फंड कितें भुरग्याक आमी एका भुरग्याक कशें एज्युकेशन हॉस्पिटलांत गेल्या मागीर आमी ते सोडूंक जायना. एका भुरग्याचें आमी शिकप सुरू केल्या मागीर तेका पंथा पावोवची आमची जबाबदारी आसता. कित्याक आमचेर बतयेवन ती भुरगीं शिकपाक हात घालतात बऱ्या तिका शिकपाक. अशें आसतना आमी त्या खातीर खंयचे बऱ्या म्हणजे दान लागीं आमची विनंती आसा की आमकां कोणी दान दिता जाल्यार एका भुरग्याक स्पॉन्सर करियेत आनी म्हटल्यार आमकां कांयलेशें एक अमावंट वर्साक दियेत अशें सबार आलोचन आमी तांकां. पण एका भुरग्याक कोणें तरी आतां पळय एका सेमिनार दिसता की पदोर म्हणून आसता म्हणल्यार बरी भुरग्याक कोणी एकलो पदोर काणगोवचे तशें एक लाख धरचे या एकल्यान चड भुरग्यांक स्पॉन्सर करच्या विशयांत एक आलोचन केलें आसा म्हणटालात न्ही. तशी एक आलोचना आसा एक पदून तांकां स्पॉन्सर काण गेल्यार तांचे आनी त्या भुरग्यां मदलो एक संबंध रुता जाता मुखार येतना. ते कितें म्हळ्यार आमकां एक पदून काण घेवचे एक कॅपॅसिटी आसले मनीस समाजीन ती तांच्या उद्यमांत बळिश्ट आसतात. तांचे लागीं सबार आलोचना आसा ते भुरग्यां कडेन आसना. तांकां हँड होल्डिंग ह्या मुखार गायड करूं तांकां सुलभ जाता. ते तांकां तांचो ते भुरगो म्हणलें चिंता येता तांकां मागीर काले गरज पडल्यार ते तांच्या आमच्या परिधी भायर वचून काम करतात. तातूंत एक व्हडली गजाल कितें जाता म्हळ्यार त्या एका मनशाक आनी त्या भुरग्याक एक परमनंट संबंध बिल्डअप जाता न्ही. तशें जाल्यार ताका ते मुखार जाल्यार जिवनांत कामाक घेत आतां दुसऱ्या घरा की तांची मे बी आतां भुरग्याक कोण पदोन जाता तो आदार जाता
मे बी खंयच्याक एका कश्टांच्या वेळाचेर कोण ना म्हणल्या वेळाचेर तो एक पस्को पूत म्हणल्या बरी या दू म्हणल्या बरी आधारी जायत कोण ना आलोचना बरी दिसता म्हाका सांगूंक जायना सांगूंक जायना. तुजे फाटी मनीस उपकारी म्हणून दोन कडल्यान फाटी सडाव जावन दवरतात ज्यो, वस्तू तशें जाता दिसता. त्यांच्या गरजे पावल्या मनशाक कोणी वय. सोडून घालना तशें आसता पळय वय वय आतां हेल्थ प्रोजेक्टा विशयांत आनी एक वर्स पासून तो तूं उपाध्यक्ष आसताय मागीर हें कामी करताय मुखली कितें आलोचना आसा तुमकां हेल्थ प्रोजेक्टा विशयान जो नातल्यार प्रिता कोण येतल्यार कशें म्हणून आतां तुमचे 6 वर्सां जातात हेल्थ प्रोजेक्ट शूड रन आतां येदोळ कशें चलता तशें चलाचें तशें चलाचें म्हळ्यार चलत म्हणल्यार एक धैर्य आसता एक आनी चलाचें म्हणल्यार आशा आसता दोन पूण त्या भितर तुमच्याय मतीन करी सुरू केल्लें काम कंटिन्यू जायचे मागीर सराग मुखार वचचें म्हणून आसता न्ही त्या विशयान कांय आसा की ज्यो मतीन सभेक 100 वर्सां हांव चलोवंक आसा 5 वर्सां आमची स्कीम चलोवंक आसता 1 वर्स आमी आसता मुखार तें ताचे इतल्याक आमचे सभेचें केलें सिस्टम आसा पळय ते चलोवन व्हरता कंटिन्यू जावन तें चलता कित्याक म्हळ्यार आतां 100 वर्सां चल्ली सभा तें कामार एक आमची सावशेन पावल सभेन आतां गेल्ली कामां खंयची सुलवल्ली म्हणनात कंटिन्यू जावन सभेच्या आदारान बरें काम कंटिन्यू जावन चलता तें म्हाकाय दिसता तशें फिलोमेन बाई तुजे या मुखल्या आतां शतमानोत्सव उत्सव करतना थोडी येवजण आसात म्हणून सांगलें तुवें एक आतां सांगलें अनेक कसले प्रोजेक्ट आसा तुमचे अनेक प्रोजेक्ट आसा आमचो 100 कुटुंबांक घराची वेवस्था म्हूण सांगून ती घराची वेवस्था म्हूण सांगल्यार जावंक पुरो तें नवें घर बांदचें नातर जाल्यार ते मस्त जाणांची घरां ते अर्द्यार जावन स्लॅब घालन आनी कालेंक ताका प्लास्टरींग नासतना आनी परत ती अर्द्यारच बंद पडची घरां मस्त आमकां तसले अपिल्यो आनी परत येतात तसली एक 100 घरां आमी ती कंप्लीट करून तांकां एक आसरो करून दिवचे हे आमचें दुसरें एक योजन 100 वर्सांच्या उडासाक 100 100 घरांक वय. कोणाक घरां ना तांकां या कोणाची घरां अर्दी जाल्यार तांकां वय. कोणाची पाकी जावन वय. वणटी जाल्यार रिपेरी तांचे वय. रिपेरी करचें जाल्यार रिपेरी वय. एक 100 कुटुंबांक तांच्या माथ्याच्या वयर एक ठरो दिवची थारो दिवचे आलोचना आसा वय. आमची कुमक दिवची आलोचना आसा ताका कुमक करून ताका तुमी दुडू कितलो खंयच्यान वट्टू करतात ताका आमकां दुडू म्हूण सांगल्यार येदोळ मुसर आमी SVPन खंयचेंय काम आमी धरलां जाल्यार येदोळ मुसर एक दुडवाच्या अभावान आमचें बंद पडना आमकां मस्त जाण दानी आसात बऱ्या मनाचे दानी आसात तांच्या कुमकेन आमचें हें काम चलता आनीक जाल्यार आमकां आमच्या दानीचेर पुरतो भरवोसो आसा की आमकां ते कुमक करतले म्हणून आनी साविशेन पावलाची मजत आमचे सांगत आसा आनी दानीचो आदार आमकां मेळटा तशें जाल्ल्यान एक घर म्हणटाना उणें म्हळ्यार 1-2 लाखां धरून चड म्हळ्यार 500 लाख म्हणसर निकर्स वेता वेता वय आनी सगळ्या दिवसाच्या भितरल्यान तुमी पावतात वय वय आतां आनी एक गजाल आसा तुमी तुमच्या 111 फिरगजेच्या कॉन्फरन्स म्हळ्यार घटकाच्या मनशां थ्रू तेंय काम जाता मागीर आमच्या देशांत लागीं एक 15-20 इगर्जो फिरगजो उरला ते तुमची घटकां कॉन्फरन्स ते तो विशन पावलाची सभा येना आनी ते सांदे येनात त्या फिरगजांक कोणी कोणी पावोवचें न्ही वय आतां आमी आमची आनी एक आमची येवजण काले म्हळ्यार आमी ताका एक रोज पेटल म्हणून एक नांव दिलां काले म्हळ्यार गुलाबाच्यो पाकळ्यो पाकळ्यो वय देखून खंय SVP नात ते आमी वचून तांकां भेट करची त्या इगर्जेक ते भेट करचें आनी त्या विगारा मुखांतर वचून खंय गरजेवंतां आसात कितलीं कुटुंबां आसात कोणाक आमची गरज आसा तसल्यांक आमी विंचून तांकां आमची कुमक दिवची म्हूण एक 100 कुटुंबांक तरी आमी तशें विंचून एक 100 वर्साच्या उडासाक 100 कुटुंबांक तरी आमची एक कुमक दिवचें म्हणून आमचें एक तिसरें योजन आसा आनी हे दोळूस आमी तें प्रारंभ केलां आमी सुमार घडे विजीट करून आयिल्ले हांव आनीक सुमार आतां हे दोळ स्टार्ट केलां आमी तें करूंक आनीक ते 100 जाणांक कुमक करचें आसा वय कुटुंबां ज्यो आतां तुमी 100 कुटुंबांक त्या फिरगजांनी वचून खंय नान तुमी तें काम करच्या बदला थंय तुमी युनिटां कॉन्फरन्स कित्याक सुरवात करना आतां थंय थोडे फाटी फिरगज ते मस्त ल्हान आसतात
ती सांदे जावंक सांदे एका ते सभा संघटना आमचे कथोलिक पय सभेकार आसात तातूंत ते सगळ्यांनी संदे जाल्यार आमकां मुख्य जावन हर एक जमतीक हजर जावचे कड्डायाचे तांकां हजर जावंक जायना आनी ते एक 25-30 कुटुंबां असल्या फॅमिली 10 जण मेंबर जाल्यार तांकां पोस्की कुटुंबां आमकां जायचे आसतात आनी पोस्की कुटुंबां करचे चान्सय आसना तांकां आनी ते आमकां ते पोस्की कुटुंबां ते गेले जाल्यार आमकां संदे पावनात देखून ल्हान फिरकत जाणा आमी तिके ते ल्हान फिरगज म्हळ्यार एक कितलीं कुटुंबां आसात ज्यो 70 तरी पटे 50 कुटुंबां आसात. आनी तुमकां कितले मेंबर जायचे म्हणून आसात ताका आमकां मिनिमम कनिश्ट 7 जण जायचे गरिश्ट 25 जण जायचे गरिश्ट 25 गे 25 ताच्या वयर तुमी आतां खंयच्या बिंदुरांत 26th मेंबर आयला तुमी खाण घेनात ओके आसा तें कित्याक तशें ते तातले ते आमी आतां सांगले ब्रदर्स एंड सिस्टर भाव भाव पण आसा जाल्यार आसा पळय व्हडलो गुंपू जाल्ले आसा ल्हान 30 भुरग्यांच्या क्लासी बरें जायते क्लासी बद्दल मात आमच्या मध्ये तातूंत 2 संगती आसा विशेन पावसबेत एक आमचो संबंध वी हॅव गॉट 3 डायमेन्शन्स म्हणून एक आमचो संबंध आमच्या सोम्या लागीं दॅट इज आमी देवा लागीं ते आमचो कॉल आमी वर्टिकल डायमेन्शन म्हणटा आमी ते मागीर हॉरिझॉन्टल डायमेन्शन सांगल्यार आमच्या पस्क्या कुटुंबां आनी आमी आतां कोणाक आमी भेटो करता कोण आमची गरज तांच्या लागीं तिसरें एक डायमेन्शन आसा एडिशनल सप्लिमेंटरी डायमेन्शन आमी म्हणटा ताका ते आमच्या मदलो संबंध भाव भयणी मदले आमच्या मदें आमी कशें बाकीच्या पावता की आमी एक कुटुंबा पर्यंत आमी हर एक लागीं तांच्या गरजेंत गी तांच्या समस्यांत गी आमी पावोंक आसा आनी आमचे संबंध उरताकन दवरूंक आसा ते व्हडलो एक गुंपू जाल्लेशें न्हय तो संबंध वृद्धी करूंक साध्य जायना ते एकामेकाक ते मिटिंगां मेळचे मागीर हाजेर सर म्हणले बरें जाता तितलें vertical one is with the God, vertical two horizontal with the adopted families and needy people. त्या मागीर सप्लिमेंटरी डायमेन्शन आसा पळय ते आमी मस्त ताका प्रामुख्यता दिता. आतां आनी एक अशें म्हळ्यार 25च्या चड मेंबर नाका जाल्ल्यान तुमी आनी एक डायमेन्शन धरी येता कित्याक म्हळ्यार तुमच्या थ्रू कुंभकर्तेलांचो एक ग्रूप न्ही ते आसात ऑलरेडी आसात तशें कोणे संदेश जावी ज्यो हाका आमी कॅथोलीक जियोचे डिसिप्लीन कॅथलीक डिसिप्लीन आसा मागीर कोणाक एक दुबळ्यांत उर्बा आसा आनी लॉयल्टी टू चर्च लॉयल्टी टू द सोसायटी आनी कन्सर्न टुवर्ड्स पुअर म्हणून आसता आमकां ते तांणी कोणी संदेश जावी येता त्या धाडच ताणें तें बरयलां वय ताणें बरयलां आनी तातूंत मुख्य जावन आतांचे आमी पयस गरज आसचे ताका इल्लो वेळ आसाचे कित्याक हर एक हप्त्यांत आमची जमा जायचेच ती आनी एका जमाती ताणें जमा हड्डे जावचे हजर जावचें कड्डायाचें केदार जाता जमत तुमची जमत आमी हप्त्या त्या पिरियड मध्ये एक दीस जागो आनी वेळ नियमीत तो ते आयताराच जाय ते म्हणून ना आयतारा आमी सदांच थोडलेचे भुरगेच्यांनी आयतारा सदां सकाळी मेळचे आयतारा मिसां ओपन जाता पूण शहरांतल्या भुरगेच्यांनी काल जाता आमच्या मिसां वेगवेगळ्या वेळार आसतात दुकानांत मिलाची ब्रेस्तारा जाता बेंदूरची ब्रेस्तार जाता तशें इंग्लंडाचें आयतारा पयल्या मिसा उपरांत म्हणून आसा त्या वेळार मेळचें कड्डायाचें देखून ताका इल्लो वेळ आसाचे मागीर आनी एक दुबळांत इल्लो हुस्को आसाचे तांकां दुबळांक भेट करची तांकां उलोवचें आमी समाधान इल्लें जायचें तांकां तो हुस्को आसाय आनी एक आमची संपन्न म्हणून अशें दिवचें जाल्यार आमचें मुख्य संपन्न उरता आमचें कुटाचे वंतीक म्हणचे आमी सिक्रेट कलेक्शन आनी सगळो तुमचो लोक घालतात घालचेत आनी सगळे काही पयशावाले न्ही ती घालची कॅपॅसिटी इल्लीशी ताकद ते आमी संदेश जाल्ल्या मनशांक आसाय तो गरजे येवन आसता ताका दुसऱ्यांक कुमो करूं जायना ताणें इतलें आमचें मुख्य म्हळ्ळ आमी तत्वां केंद्रीय समितीची मिटिंगां कितल्याक अवधीक एक फावटी जातात केंद्रीय समिती मिटिंगां आतां आमच्या संमेलनाची मिटिंगां हर एक हप्त्यान जायचे ते मागीर आमच्या उपरांत प्रादेशीक समिती म्हणून आसा ताची जमत म्हयन्याक एक जाता ताच्या उपरांत अशी केंद्रीय समिती ती 3 म्हयन्या खातीर जमता ताच्या उपरांत अशी राष्ट्रीय समिती ती 6 म्हयन्या खातीर जमता तशेंच ताच्या उपरांत अशी एक इंटरनॅशनल प्रेसिडेंट्स ऑफीस म्हणून आसा ती 6 म्हयन्या खातीर जमतात तुमकां इंटरनॅशनल समिती वचूंक आसता की 6 वर्सांत एक फावटी म्हणे ना आमकां आसना ते आमकां पूण हाका वेचाचे देशीय राष्ट्रीय मट्टाच्या सोसायटी जाल्ल्यान ती वी आर अ पार्ट ऑफ नॅशनल SSVP हांगा ते राष्ट्रीय मट्टाची सोसायटी हर एक केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष जसो सांदो AGM सप्टेंबरांत जाता इंग बेंगळूर ताका आमी वचूंक आसा आतां तुमी सुरवात करतना मंगळूर डायसिस आनी उडपी डायसिस सांगत आसली आनी काल अविभाज्य हय ते धा आसले आतां ते दुसरे जाले आतां
तांचो का अंतू काही वावर आसा की बिकॉज 100 इयर्सान तर सुरवात जाताना ते आसले ते न्ही आसले आता तांणी आता म्हाका परवा आमचे थंय मोदी एक WRC आसा वेस्टर्न इंडिया रिजनल कावन्सिल जावन आमच्या त्या भारताच्या पश्चिम भागाच्या सौर राज्यांक सांगता गेले केरळा सोड न्हू एक समिती आसा ताका बदर भाव मार्टिसन ते उडपीचे अध्यक्ष ते अध्यक्ष जावन आसात ताका कोऑर्डिनेटर जावन वेस्ट म्हळ्यार खंय म्हणून पंजाब म्हणून की सदांनी पंजाबात आमची संमेलन ना ते गुजरात म्हणसर आसा अहमदाबाद इज लास्ट संमेलन उतर पोर्ट बरोडा सेंट्रल कावन्सिल जालें ताचे उपरांत बॉम्बे आसा ताचे उपरांत गोवा आसा बेळगाम आसा कारवार आसा बँगलोर आसा मंड्या आसा बेलतंगडी आसा कुडियाड आसा ते हाका एक आसा तसो अध्यक्ष बरोबर आमच्या हाका जुबलेवाच्या उक्तावनाचे ते मानाचे सैर जावन येतात आनी 100 वर्सां जाताना कोणी राष्ट्रीय मट्टाचे आसतले ताका 100 जाताना राष्ट्रीय मट्टाचो अध्यक्ष आनी बाकीचे हुद्देदार येतात तशें आंतरराष्ट्रीय मट्टाच्या अध्यक्षांक आपोवचे एक आलोचन आसा तशेंच आमचे गोळी बापांक तशेंच इतरांक सगळ्यांक मानाच्या मनशांक आपोवन एक बरें करून एक आमचो जुबलो आचरण करचे एक आलोचन आसा त्या विशयान नेपोटेशन्स बसया काल आनी फाल्यां फाल्यां भशेन आनी आतां तुमी एक शतमान ऑलमोस्ट काबार करतात आनी दुसऱ्या शतमानाक पांय तेंकतात कितें सांगू कशें ताज्यो 100 वर्सांची अवधी व्हडली अवधी सभा संघटना इतले वर्सां मानची मस्त उणी पूण 600 पावल संवसारा वयर लागले 200 वर्सां पावल्या कोडयान 100 वर्सांक पावल्या खंडीत जावन 100 वर्सांच्या ह्या वेळार आमी अध्यक्ष उपाध्यक्ष जावन अशें आमचें भाग म्हणून चिंतचे आमी आमकां मात तें एक अवकाश सोम्यान दिला आनी बाकीच्यांनी गुन्यांनी 100 वर्सां राखायचे वेळार तातल्या उण्या वेळार 25 वर्सां आमी राखायचे आनी जुबल्यो करचे आसा वेळार हय ह्या विशयांत आमकां आमच्या कामा विशयांत तृप्ती आमकां आसा जाल्यार ही आतां संवसार बदलला गरजो बदलतना आमचे थोड्यो आलोचनी बदलचे पडटात म्हाका भक्तीन जाल्यार आतां आमी सडावोस जावन आदारीत ह्या पुस्की कुटुंबांक येवची आमी कशी गणिता आमी सांगल्यार खाली आर्थीक मानदंडाक गणिता ती आमकां दुबळा बरी दिसाची नात्यार बाकीचे काले म्हणटात तुमी तांकां कित्याक बसकिंगान घेतला तांकां कुंभ करता आमचो पूण म्हज्या एक अनुभवा प्रमाणे मस्त एक व्हडली एक समाजाचो व्हडलो एक भाग सदांच व्हड भाग मेळटा आमी लोवर मिडल क्लास म्हणून एक आसता आमी तांचे कडेन आमी इंग्लिशान म्हणटाले दे कांट मेक बोथ द एंड्स टू मीट वस्तुपटी शिकपा खातीर गी नातल्यार काजाराच्या वेळार नातल्यार भलायकेच्या कारणा खातीर आवडे आतां पेपरार मायक्रो फायनान्साची समस्या बिकॉज ऑफ दॅट कायंड ते एक वर्ग आसा तांकां आमी स्कालिंग आमी तांकां पावोवंक आमचे खाली मेंटल ब्लॉक पावोवंक जायना तांकां आमी पावचे विशयान मस्त चिंती जेवण म्हाका बघचें कित्याक ते त्या वेळाचेर ते गरजे वत आसता सदां न्ही जाल्यार आसा वेळार त्या वेळार एक पावचे विशयान आमी कांय एक चिंता आठोवची एक आलोचन आसा आतां मागीर एक आनी एक म्हळ्यार आमी सडा वचून पुस्की कुटुंबात आर्थीक मानदंड मात काणी येता आतां आर्थीक मानदंड मात पावना कोणा बाकीचे समस्ये जावं पुरो कुटुंबा मदें समस्ये बाबा मदें घरा मदें समस्ये मागीर दुसरे भुरग्यां मदें समस्ये मस्तू मोतीचे समस्ये आनी पुरो आसात ताका सोमाकट एक अवकाश कोणाक एक उलोवंक मेळना आमी चिंता आसा की आमचे तें आमचे कडेन जुडीत मस्करी इन्सेन्शन सेंटर म्हणून आसा कदरी मल्ले कट्टे थंय एक कोणी परिणिता एक त्या फिल्डांत एक्सपर्ट आसा पळय एक बरें करून कावन्सिलींग सेंटर आसा पळय कोणें येवन वचून तांकां कावन्सिलींग जावचें बरें एक करचें कित्याक आमकां एक 100 आनी 11 पिरगजांनी आमचें संमेलन आसा तें कोणाक समस्या चड गुर्त आसता आमकां तांकां एक काल म्हणटा एनॉनिमस तरान धाडन ते करचें बरें कोणाक तें आमचें काम न्ही पूण ताका दोन गजाली आसात न्ही ज्यो तांचो रिसोर्साची गजाल एक संपन्मुळाची गजाल एक आनी वेळाची गजाल दोन मागीर वर्कफोर्स आतां तुमी 25 जण मात आसा जाल्यार मागीर ऑफकोर्स जायना म्हणून न्ही इल्लेशे जण मेळोन कितें पुरा कामां करतात करूंक जायना म्हणून न्ही पूण आलोचना मस्त बऱ्यो आसात दिसता म्हाका आनी सगळें जायते म्हणून आसा आमी आतां सांगले बरें आतां थोडे फावटी आतांची परिस्थिती आतां डेमोग्राफी म्हणटा आमी ती बदलल्या भुरगीं उणी आसात घरांत प्राय सर्च आसा ते दोळची चडाव जन परिस्थिती शहरान मात आसतली आतां हळ्ळें सेम परिस्थिती आसा एक दोगां भुरगीं तांचे शिकपा खातीर तांच्या बऱ्या फुडारा खातीर भायर येतात घरा प्रायाची मात उरतात प्रायाची मस्तू गरजो आसात
आमी थोडे बटे पयशे मात गरज नात बशें आमी पसके कुटुंबां येतना आमी चिंता पडून घेवना तळ्यांक आमकां आमचो वेळ दिवचे एक योजना आमी करचे बघता म्हाका तें कित्याक तांकां आमचे पयशे गरज नात पण आमचो वेळ जायचे तांकां उलोवंक गी तांकां आयकोंक गी तांचे गरजे ल्हान कामां पावोवंक गी आसा पळय तें गरज आसा त्या विशयान आमी एक नुकल्या जमाना येतना अशें आमचे नेक्स्ट इमोशनल इम्बॅलन्सस पुरा तातूंत आपुडची गजाल न्ही गे तें पुरा मस्त गजाल आसा तें देखून ती एक चिंता बसा त्या शिवाय आनी एक म्हजी विनंती आसा की बऱ्या मनाच्या मनशांक आमच्या सभेंत खंडी जावन तुमी येजे आमच्या आतां तुमी टायटल तुमी सांगिल्ले बरी एवरेज एज आमी देवेज आसा देखून ते कशे येवन सभेंत आनी काम मस्त कामां आसात मस्त गरजो आसात कामां करचे अवकाश आसा देखून ते बऱ्या मनाच्या मनशांनी आमच्या सभेक येवन मेळाचे म्हणून म्हजी एक अपेक्षा. बरें जो लागीं फिल्मॅन बाय लागीं प्रिता लागीं आमी सुमारश्यो गजाली उलयल्या कोणाक पुरा विशेन पावल सभेच्या विशयान चड जाणकारी नासलेली तांकां ही पावली म्हूण चिंता शेनबरांच्या हुमराचेर विशेन पावल सभा मंगळूर DCC केंद्रीय समितीचे हुद्देदारांनी हांगा तुमच्या मुखार विशय सांगल्यात. तुमचो कुमकेचो हात मात न्ही तुमचें बरें मनी तांचे सांगात सदां आसूं अशें हांव आशेता. ह्या कार्याक आमकां सांगात दिल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें टायटल काल आज आणि फाल्यां